रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. रात सारचे खातीर तो थंय एका भुयारांत भितर सरलो. तेन्ना सर्वेस्पराचे उतर ताका आयकूंक मेळ्ळें, एलिया तूं हांगा कित्याक आसाय? सर्वेस्परान ताका म्हळें, भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. उपरांत सर्वेस्पर ते वाटेन उतरोन गेलो. सर्वेस्परा मुखल्यान एक व्हड बालिश्ट जड वारें मारलें. त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी कडपांचो चिरो केलो. पूण सर्वेस्पर जड वाऱ्यांत नाचलो. जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली, पूण सर्वेस्पर भुंयकांपींत नाचलो. भुंयकांपी उपरांत उजो आयलो, पूण सर्वेस्पर उज्यांत नाचलो. उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो. हो आयकतच ताणें दगल्यान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो भुयारांत भितर सरचे कडेन रावलो. एका ताळ्यान ताका म्हळें, एलिया तूं हांगा कित्याक आसाय? ताणें जाप दिली, हांव सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा पासत उर्बेन भरलां. पूण इस्रायेलींनी तुजो सल्लो सांडला, तुज्यो वेदी मोडल्यात आनी तुज्या प्रवाद्यांक तालवारीन जिवीशी मारल्यात. हांव एकलो मात्र उरलां आनी ते म्हजो जीव काडूंक सोदतात. सर्वेस्परान ताका म्हळें, दमस्का लागीं आसलेल्या अरण्याक फाटीं वच. थंय पावतस हाजायेलाक आरामाचो राय कसो अभिशेक कर. उपरांत निमशीच्या पुता जेहूक इस्रायेलाचो राय कसो अभिशेक कर आनी तुज्या जाग्यार प्रवादी जावच्याक आबेल मेहोलाच्या शाफाटाच्या पुता एलिशाक अभिशेक कर. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुझे मुखामळ सर्वेस्परा हांव सोदीत आसां. सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता, म्हाका आयक. म्हजी दया कर, म्हाका जाप दी. तुजे विशीं म्हज्या काळजान म्हाका सांगलें, ताचे मुखामळ सोदा. तुझे मुखामळ हांव सोदता सर्वेस्परा. श्लोक. तुजे मुखामळ सर्वेस्परा हांव सोदीत आसां. तुजे मुखामळ म्हजे मुखले लिपय नाका. रागान तुज्या साकराक पयस कर नाका. तुमचो म्हजो आदार. म्हाका सांडी नाका, म्हाका सोडी नाका, देवा म्हज्या तारोका. श्लोक. तुजे मुखामळ सर्वेस्परा हांव सोदीत आसां. पूण हांव हें खरेंच जाणा, जियेतल्यांच्या देशांत सर्वेस्पराचें बरेपण हांव देखतलों. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, थीर राव आनी तुजें काळीज धैर्य घेव. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. श्लोक. तुजे मुखामळ सर्वेस्परा हांव सोदीत आसां. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. प्रद्वार करिनाका म्हूण पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, जो कोण खोटे आशेन एक स्त्रियेचेर दिश्ट लायता, ताणें आपल्या काळजान तिचे कडेन प्रद्वार करणे जाला. तुजो उजवो दोळो तुका पातकाक व्हरता जाल्यार तो कोंकून काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड यमकोडांत घालन कान घेवचे प्रास. तुजो एक विश्व तुवें होगडावन कान गेलो अदीक बरें. तुजो उजवो हात तुका पातकाक व्हरता जाल्यार तो कातरन काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड यमकोडाक वेचे प्रास. तुजे कुडीचो एक विश्व तुवें होगडावन कान गेलो अदीक बरें. ह्या शिवाय अशेंय सांगिल्लें आसा, कोण तरी आपले बायलेक सोडता ताणें तिका वेगळाचार पत्र बरोवन दिवचें. पूण हांव तुमकां सांगता, व्यभिचारा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय कारणान आपले बायलेक सोडता तो हर एकलो ती प्रद्वारीन जावंक खारान जाता. आनी जो कोण अशें सोडलेले लागीं लग्न जाता तोय प्रद्वार आदारता. देवाचे उतर हे. वाखाणें तुका क्रिस्ता.